युनिटी मॉल प्रकल्प रद्द झाल्या उपरांत चिंबलच्या गांवकारांनी गोंय सरकाराक तयार तळ्याची जमीन परतून आशिल्ली तशी करून दिवपा खातीर 7 दिसांची मुजत दिल्या। उपजिल्हाधिकारी प्रवीण परब हांणी सुमना भितर कारवाय करपाचें आश्वासन दिलां। हें उतर पुराय जालें ना जाल्यार परत आंदोलन करपाची गांवकारांनी शिटकावणी दिल्या। RDX खातीर पणजेच्यान दत्ता मुरगांवकर। आम्ही तुमकां सांगला पळय कित्याक 7 दिसाचो तांकां हें आसा कितें अल्टिमेटम दिल्लो की 7 दिसां भितर तेंच्यांनी पत्रां आनी युनिटी मॉल चिंबलचो तो वयर येयला तो थंयसर तेंच्यांनी रिस्टोरेशन करपाचें जे तेंच्यांनी कॉम्प्लाय करूंक ना कोणी डिटेल दिसली फर्स्ट आमचं ते फेन्सिंग आसा इलिगल फेन्सिंग ते बेगीनच्या बेगीन काडपाक जाय कित्याक सर ती 20,000 स्क्वेअर मिटर जागा आमकां झाडां बी रोवपाक थंयसर कांयच मेळना। दुसरी आहा ती जागा रिस्टोर जावपाक तो ओरिजिनल कित्याक थंयसर ते हें आसा वॉटर फ्लो आसा मागीर ते कॅनल्स आसा ते डिस्टर्ब जाता। तिसरें सो 9 तारखेक 9 फेब्रुवारीच्यान आतां पर्यंत म्हणजे 16 जुलय पर्यंत GTDCन कितें केलें ते तुमी एक्शन टेकन रिपोर्ट तेजे कडसून घेवपाक जाय कित्याक ते आमकां नाचयत। आनी एक गजाल तुमकां सांगता सर एज पर सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्स वेटलँड ऑथॉरिटी थंयसर आतां सर्वे करपाचो आहा म्हणजे ह्यो पेंडींग डिमांड जावपूच ना अजून ते जाल्या शिवाय एज पर सुप्रीम कोर्ट पब्लीक नोटीस काडला वेटलँड ऑथॉरिटीन की तो सर्वे करपाचो आहा म्हणून सो तेगेर तेवूय तुमी लक्षांत धरा की ते हे चालू आसतना सर्वे कसो जातलो थंयसर आनी डिमार्केशन करपाचें आहा ते ऑनलायन व्हेरिफिकेशन करपाचें फिजिकल व्हेरिफिकेशन करपाचें म्हणून आमी तातडीन तुमकां मेळपाक गेल्ला। सर सगळ्यांनी म्हटलां की 7 दिसाचो टायम तुमी बेगीच्या बेगीन करात बट आमी 7 दिसाचो टायम करता। सर 44 दीस हंगर स्ट्रायक केला तर त्याच्याकून भयंकर आंदोलन करपाची आमची तयारी आसा मात तुमी आमी 7 दीस पर्यंत रावता आनी मागीर सर आमी पीसफूल बीन मोर्चा बिर्चा अशें ना आमी कितें आहा तें आमच्या हातीन करतले तुमकां खबर आसा कितें करपाचें मागीर हितून कांय हें ना सर म्हणलें कितें हें ना नेवें कांयच ना आनी हें परत कन्फर्मेशन जाय की CM म्हणटा युनिटी मॉल येतलोच म्हणटा आमकां परत कन्फर्मेशनूय जाय की युनिटी मॉल थंयसर येवची ना म्हणजे जे जिल्ले आसा मग सरकाराचे अधिकारी नाजाल्यार सरकार अशें स्टेटमेंट दिता ते आमचे भावना दुखयता। सो आमी आयज तुमकां मेमोरंडम दिता आमचें डिसिजन जाल्लें कलेक्टरान आमकां डिसिजन सांगलेलें की युनिटी मॉल आनी प्रशासन स्तंभ स्क्रॅप करता म्हणून दोनूय प्रोजेक्ट दोनूय डिपार्टमेंटान GIT डिपार्टमेंट आनी GTDCन लेटरां दिली मात त्या लेटरान GTDCन कितें सांगलेलें की जे फेन्सिंग आसा इलिगल फेन्सिंग 20,000 स्क्वेअर मिटराचेर ते बेगीनच्या बेगीन काडटा म्हणून एट द अर्लियस्ट आनी दुसरें सांगलेलें की जी जागा हें आसा पळय अरे जे एक्सकवेशन केला नाजाल्यार ती रिस्टोर करता म्हणून कसो कित्याक थंयसर हे आसा तयार लेकाचे सगळे थंयसर कॅनल्स आसा मागीर कॅचमेंट एरियाज आसा सो हे दोनूय डिमांड्स हे अजून जावना 5.5 म्हयने जाले अजून जावंक ना। आमी एवरी टायम आमचो गोविंद बाब तांकां मेळटालो बरें वचून मेळटालें मात जायनासलें इन 15 दिसां पयलीं एज पर सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्स एक वेटलँड ऑथॉरिटीन नोटिफिकेशन काडला आनी पब्लीक नोटीस काडला की आतां तयार लेकाचे फिजिकल डिमार्केशन ऐका फिजिकल डिमार्केशन आनी ऑनलायन व्हेरिफिकेशन जातलें म्हणजे बाउंड्री आहा पळय तयार लेकाची ती मार्क जातली आनी ते मार्क खंयची जातली जे आदली पर्यंत 2021 जी एरिया जी जाल्ली आमकां गावल्ली आसा त्या प्रमाणे जातली म्हणजे आमी जे सर्वे केल्ले आसा युनिटी मॉल सायट आसा आनी वयले जे सगळे कॅचमेंट एरिया ती मार्क जावची ना म्हणून आमकां आमची जागा मेळची ना आमचे डिमांड फुलफील जावची ना म्हणजे आमकां ही एक फियर एक एन्जायटी आसली म्हणून आमी आयज एक परत तांकां एक रिमायंडर कसो धाडपाक आनी कॉम्प्लायन्स कितें केला ते करपाक आमी कलेक्टराक मेळपाक गेल्ले कलेक्टर मेळोंक ना आमकां एडिशनल कलेक्टर मेळ्ळो ताका आमी सगळें सांगलेलें आसा तेणी आनी आमी विलेजरान सगळ्या बायलांक ताका 7 दिसाचो टायम दिल्लो आसा। तुमकां खबर आहा आमी हे आंदोलन हे करपाक सगळें मेळपाक प्रोटेस्ट 44 म्हणल्यार हंगर स्ट्रायक केल्लो आनी ते करपाक आमी फुडें हेच्याकून भयंकर आंदोलन करपाक हे कौरव रुपी भाजप सरकाराच्या अगेन्स्ट करपाक आमी रेडी आहा। गेला पेपराचेर ते आमी 7 दिसां भितर सगळें कितें दाखयता आनी ते पत्रे काडपाचें त्या कोणेन आमी उलयलां आनी तेणें आमकां काडून दिवचें आमी हिंगासर येयलीं सगळीं चिंबलकारां आनी आमी मागता त्या कोणेन आमी तांकां कांय म्हणून आमकां जाय तें आनी ती लोकांक तिका मारलें तिंका पत्र्यांक तेणी ती काडून आमकां दिवचें हें हांव त्या कोण मागोंक येयलां। आमच्या नज आसतना पासून येताय जाणटेपणार आमी हे त्रास भोगता कसले कश्टाचे ते सुसेगाद आसतले आपल्या घरा कडेन आमकां सुसेग ना ताका सुसेग आहा पूण आमकां सुसेग ना आमचो सुसेग तेणी पिड्यार केला वयता जिन्यांच्यान भोंवन आमकां हिंगा थिंगा 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 भोंवडयताय ते कसले गरजेक भोंवडयताय तेंची कितें गिरेस्ताय आहा हे सरकार कसली गिरेस्ताय आमकां दवरलेली आं हे सगळें तेंची तेणी जोडून दवरलें हें सगळें राष्ट्र आमी जावचे पयले वो ते मिनिस्टर लागून जावचे पयलें हें तेणी सगळें दवरलें हावपाक हें आं दोंगर बिंगर सगळें हांग काबार केलें आतां आमकांय हांग लागले ते
BJP भवन ते चिमलान पंचायतीन येता, चिमला विलेजीन येता आणि ते सध्या ते तयार लेखाच्या जाग्यार तेच सर्वे नंबरान येता आणि तेजे मार्किंगूय केल्ले. त्याची ती कॅचमेंट एरिया म्हणून दाखयल्ली, म्हणजे कॅचमेंट एरिया दुसरी दाखयल्ली आणि ती दुसरी दाखयल्ली. म्हणजे थंयसर जे पावस पडटा, उदक पडटा BJP ऑफिसा कडेन आणि ते रुदल्फाचो ग्रावंड आहा थंयसर ते उदक ते म्हणटा तयार वचना म्हणटा. कॅचमेंट एरिया दाखयला. मात आमचे तेजेर कितें आहा ते लिगल तेजे कॉम्प्लायन्सी तेजे डिस्कशन चालू आसा. मात हे जर सरकार जर BJP ऑफिस नाल्यार BJP भवन जर सेव करपाक हे षडयंत्र करता वा डिले करता, कित्याक आमकां कळ्ळा की 15 ऑगस्टाक तेजें इनॉग्रेशन जावपाचें, मोदी नाल्यार अमित शाह येवपाचो आहा. सो ग्रांटेड धरचें न्हू आमकां. हे जे फुडलें जें आंदोलन 7 दिसां भितर आमचे पत्रे काडना, रिस्टोर जायना आनी आमची जागा ती आमकां मेळना, आंदोलन भयंकर जातलें, रुद्र रूप घेतलें. हे जे आमची सेकंड बॅटल आहा ती आनीक एग्रेसीव जातली.